तुमका कितलो फायदो जातलो तुमच्या लोकांक? खंयच्यो फायद्याचे कोमुनिदाद जी जमीन आसा ती खूब जमीन जुनी, तरी तातूंत ज्यो कमिटी आसा तांणी भरपूर हेराफेरी केली. हांव सगळेच कोमुलदारांनी केले म्हणून जाता. जे कोण एटर्नी जाताले, प्रेसिडेंट जाताले, ते आपले तरेन ही सगळी कामां करताले आनी लोकांक एनओसी दिवन घरां बांदपाक दिताले. म्हज्या मतदारसंघात बांदोडा कोमुलदाद आसा, मडकय कोमुलदाद आसा, वाडी तळावली कोमुलदाद आसा आनी कुणय कोमुलदाद आसा. कुणय कोमुलदादीत जर जवळ जवळ 80 इल्लिगल घरां कोमुलदादीत बांदिल्ली आसा. बांदोडा पंचायतीत जवळ जवळ 37 घरां बांदिल्ली आसा. मडकय टोटल नंबर म्हाका खबर ना, पूण मोर देन 50 वयर कोमुलदाद ही जी घरां कोमुलदादीची लोकांनी बांदल्या हे सगळे आमचे गांवचे लोक आसा. इतलेंच न्हय, त्या घरा बरोबर तांणी आजूबाजू तवशीं काडटा, पोपायो काडटा, केळी रोयल्या आनी अशे खुबश्यो गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा. आनी तांचे खातीर हें बील आसा आनी लोकांनी हें बील आमच्या लोकां खातीर जें केलां तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर सगळे कोमुलदादींनी ताका सपोर्ट करपा जाय. जे कोण इल्लिगल सामके 2014 नंतर कोण आसा तातूंत तांचेर एक्शन घेवपाचें. सांगलें न्हय, एक्शन ऑलरेडी हायकोर्टान डिसिजन दिलां एक्शन घेवपाक, त्या प्रमाणे वचपाचें. पूण 14 पयलींचीं घरां इल्लिगल घरां करपाक जाय, कारण हे सगळे तुमचे भाऊ बंदकी भयणी अशे लोक आसा. ओगीच तातूंत बोवाळ घालून कांय फायदो ना. हें सत्य आसा आनी सत्य हें सदांच अबादीत उरता. सुनील बाब, ही आयज लास्ट दीस कसो पयलो तुमी मॉन्सून सेशन? कारण आमी पयलें की एकदम खेळीमेळीच्या वातावरणांत हें मॉन्सून सेशन जालें. म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट सेशन एज ऑन ह्या 2-2.5 वर्सांचे, आनी म्हाका दिसता अशीच सेशनां मुखारूय चालू. पूण हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम आमी पयलें की 25 पोर्टफोलिओ एकाच दिसा आयले. ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना. कालूच सांगलां हांवें ते मुख्यमंत्र्याच्या अखत्यारीत येता आनी त्या खातीर ताचेर हांव उलोवंक शकना. देव बरें.